नमस्कार, पळया प्राइम खबरो. मायनिंग ट्रकवाल्यांचे आंदोलन पडले चडार. पाळे सुरला ट्रकाक उजो, वातावरण तापले. पुलिसांचो लाठीमार, एकल्याक लागला मार. ट्रकवाले मागतात पुलिसांचे कारवाय. पुलीस ड्रग्स माफिया नेक्ससान सीबीआयचे पीआय आशिषाचेर 5 वर्सांनी आरोपपत्र. एनडीपीएस भ्रष्टाचाराचे खंय पुरावे ना. फटिंगपणा बनावटगिरीचे आरोप. 6 कॉन्स्टेबल सुटले. गोंयाक स्पेशल स्टेटसाच्या नावान फटयले. गोंयच्यो जमनी विकपाचो सरकाराचो प्लान. बेतुलकारांचो उपजिल्लोधिकाऱ्याचेर मोर्चा. 3 अपक्षांचो तेंको. प्रस्न विधानसभेत तापतलो. एमपीडीच्या आयर्न ओर प्लांटावेले 400 कर्मचाऱ्यांक व्हीआरएस पॅकेज थारावंक एमपीडीच्या बोर्डान नेमली उपसमिती. एमपीडीचे लुकसाण उणे करूंक खर्च कपात. गोंयान पॅराग्लायडिंग प्रशिक्षण दितना संबंधित सरकारी एजन्सींची मान्यताय सक्तीची. 4 फेब्रुवारी मेरेन आदेश लागू. पालयेचे बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग प्रुडंटान हाडिल्ले उक्ताडार. आणि गोयचे आयएसएल फायनलीच्यो तिकेटी काय वरां भितर खपल्यो. गोंयकारांक जाय एफसी गोवा आड कोलकाता फायनल. खबर विस्तारान. मायनिंग ट्रकवाल्यांचे आंदोलन चडार पडले. पाळे सुरला ट्रकाक उजो घालो. सेजान मिनाच्या ट्रिपीक दिल्ली दर ट्रकवाल्यांक मान्य ना. ट्रकवाल्यांचे संघटनेक कडेक काडून कंपनीन भायले 300 ट्रक भाड्याक घेतल्यात. शुक्रारा प्रकरण तापले. पुलिसांनी ट्रकवाल्यांचेर लाठीमार केलो. एकल्याक बरोच मार लागला. पुलिसांचेर कारवाय केली ना जाल्यार पुलीस स्टेशनात मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी ट्रकवाल्यांनी दिल्या. सांजे वातावरण निवळ्ळे. मिनाच्या येरादारीक ट्रकांच्या ट्रिपीचो रेट वाडोवन दिवपाची मागणी ट्रकवाल्यांची संघटना सेजा वेदांता कडेन कितलो तेपूत जाली करता. टनाक किलोमिटरा फाटल्यान ₹17.63 दिवचे म्हूण ट्रकवाले मागतात. सेजा वेदांतान भायले 300 ट्रक घेवन ₹8 रेटीन मिनाची येरादारी सुरू केली. संघटनेचे ह्या गजालीचेर आयतारा धारबांदोड्या बसका जाल्ली. शुक्रारा ट्रक आडावपाचो निर्णय थंय जाल्लो. शुक्रारा पाळे सुरला बॉम्बे रोडार एका ट्रकाक उजो घालो आनी वातावरण तापलें. आणि जर सेजा गोवा आमकां योग्य दर दिना जाल्यार कायमचे मायनिंग बंद. आमकां मायनिंगाची गोंयान गरज ना. 2 जाणां ट्रक मालकाक पुलिसांनी मारले. याची चौकशी सरकार दरबारी जावंक जायी. आणि जर कारवाई केली ना जाल्यार आमचो धडक मोर्चा पुलीस स्टेशनाचेर आसतलो. मॅजिस्ट्रेट असता त्याची पावर असता की ऑर्डर इश्यू करप मारूच्याक. जॉईंट मामलेदार मॅजिस्ट्रेट आसा हांगासर, तांकां विचारलें तुम्ही ऑर्डर इश्यू केला का म्हणून. ते म्हणले आम्ही ऑर्डर इश्यू करूंक ना, फक्त तुम्ही डिस्पोज जाय. हे म्हणजे मूर्ख भाव ट्रक मालक ज्या ह्या आमदाराच्या कुस्तार नाचता तांकां हांव एक विनंती करता की तेंच्यांनी अवश्य ऑल गोवा कडे येवचे. त्यांचे ट्रक माफ करचेले काम ऑल गोवा करता. ऑल गोवा तांकां लोन दिवपाचें काम चालू केला. 3 ते 5 लाख पर्यंत ऑल गोवान लोन दिवपाची तयारी केल्या. तेन्ना त्या मूर्ख लोकांनी त्या आमदाराकडे कित्याक हे अच्छे दिन आएगे म्हणून आम्ही काबार झाले. काँग्रेसीन आमचे फाटीर मारले आणि हे भाजपान हे कमळ फुडले आणि पोटार मारले. परिस्थितीचेर प्रुडंटान दिवचलचो पीआय निनाद देवलकाराक संपर्क केलो. मात राती उसरा मेरेन ताचो फोन लागलो ना. आणि एका वटेन पुलिसांनी लाठी चार्ज करून त्यांचे 2 ट्रक ओनर जे आहा ते सामके बॅडली इंजर्ड जाल्ले आसा. तेन्ना हेंच्यांनी फाल्यां परत हांगासर बॉम्बे रोडाचेर 8 सुमार जमपाचें ठरयलां. जो पर्यंत रेट मेळना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट बंद उरतलो. फाल्यां परत जमोन हांगासर कितें तो निर्णय घेतले. बॉम्बे रोडा वयल्यान हांव विवेक प्रभू प्रुडंट मिडिया खातीर. पुलीस ड्रग्स माफिया नेक्सस केशीन सीबीआयन 5 वर्सां उपरांत पीआय आशिष शिरोडकराचेर आरोपपत्र घाला. एनडीपीएस आनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचेर आशिषा आड पुरावे मेळोवंक सीबीआय फेल गेल्या. केशींतल्या उरिल्ल्या 6 कॉन्स्टेबलांचेर आरोपपत्र घालपाकय सीबीआयक जमले ना. ते सुटले. पुलिसांनी रेड मारून धरिल्ले ड्रग्स शिरोडकार माफियांक विकतालो म्हूण ताचेर आरोप आशिल्ले. ताचे आड सीबीआयन फक्त बनावटगिरी आनी फटिंगपणाचे आरोप घाल्यात.
5 वर्सांच्या तपासा उपरांत निमणे पुलीस ड्रग्स माफिया केशींत सीबीआयन शुक्रारा पीआय आशिष शिरोडकार आड सीबीआय कोर्टात आरोपपत्र घाले. मात केशीचे पयले एफआयआर प्रमाण सीबीआयक आरोपपत्र घालपाक जमले ना. फेब्रुवारी 2011 आशिष शिरोडकाराक भ्रष्टाचार आनी एनडीपीएस कायद्या खाला इस्रायली ड्रग माफिया अटालाक ड्रग्स विकता म्हूण अटक केल्ली. मात ज्या आरोपा खाला पीआय शिरोडकाराक अटक केल्ली ते आरोप सिद्ध करपी पुरावे मेळोवंक सीबीआयक जमले ना. सीबीआयन 110 पानांच्या आरोपपत्रांत ड्रग विरोधी पथकाचो पीआय आशिष शिरोडकाराचो इस्रायली नागरीक आनी ड्रग्स माफिया अटाला आनी डुडू कडेन संबंध आशिल्लो म्हूण नमूद केला. ड्रग्स माफियांकडेन वेव्हार करपाक पीआय आशिष शिरोडकारान बनावट डॉक्युमेंट दिवन सिम कार्ड घेतिल्ले. ह्या आदाराचेर सीबीआयन आशिष शिरोडकार आड 420, 468 आनी 471 कलमा खाला फटिंगपण आनी बनावटगिरीचे आरोप घाल्यात. प्रकरणांतले आनीक 6 दुबावित कॉन्स्टेबला आड आरोप सिद्ध करपाक पुरावे एकठांय करपाक सीबीआयक जमिल्ले ना. ते कॉन्स्टेबलांची नांवां आरोपपत्रांत ना. तांकां आरोपपत्रांतल्यान मेकळे केल्यात. आरोपपत्रांत सीबीआयन 12 जाणांची नांवां पब्लीक विटनेस म्हूण घाल्यात. आरोप आशिल्लो एनडीपीएसाचो पीआय आशिष शिरोडकार ड्रग्स माफिया अटालाचे गर्लफ्रेंड लकी फार्म हाऊसांत केल्ले स्टिंग ऑपरेशनांत एक्सपोज जाल्लो. व्हिडिओ ड्रग्स माफिया अटाला पीआय आशिष शिरोडकाराक आपूण हप्ते पावयता म्हूण उलयल्लो. चवकशी चलतना आशिषाक सस्पेंड केल्लो. 5 वर्सां उपरांत ताका हालींच परत ड्युटेर घेतिल्लो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयाक स्पेशल स्टेटसाच्या नांवान फटयले उपरांत गोंयच्यो जमनी विकपाचो सरकाराचो प्लान चल्ला म्हूण कांय अपक्ष आमदारांचो आरोप. बेतलांतले डिफेन्स आनी एरो शो आड बेतूल आनी भोंवतणच्या लोकांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेचेर मोर्चा व्हेलो. मोर्चाक लोकां बरोबर आमदार विजय, रोहन आनी साळो आशिल्ले. डिफेन्स एक्सपो मोठे स्कॅम. विधानसभेन खंय ताचेर चर्चा जावंक जाय. केपेंच प्रॉब्लेम आयज केपें जाला हो फ्युचरलीनूय फाल्यां जावपाक शकता. तेच्या खातीर आमी हांगासर आयिल्ले आसा. जे सरकार जे आसा पळय ते गोंयकारांक लुडपाक लागलेले आसा. गोंयची जागा गोंयकारां खातीर राखून दवरात. सरकाराचें धोरण असलें की गोंया खातीर स्पेशल स्टेटस हाडचो. आयज तेंच्यांनी पळय एक स्लोगन दिलें, कितना बदल गया इंसान. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हो इमिजिएटली स्क्रॅप करचो. आमचो डिमांड आसा की जो पर्यंत असेंब्लीन हे इश्यू डिस्कस जायना, हॅव अ स्पेशल 1 डे सेशन फॉर दीस, डिस्कस ऑन दीस इश्यू. सगळ्या आमदारांनी मत मारून गोंयच्या लोकांक पळोवनी कोण कोणाक फटयता तो, आनी ताच्या मागीर फुडें ते लोकांक केपेच्या आमच्या ह्या लोकांक सगळ्यांक कळपा जाय प्रोजेक्ट कितें तो. वी आर डिमांडिंग इमिजिएट स्क्रॅप ऑफ द प्रोजेक्ट, स्क्रॅपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. हे सगळें इतल्या खातीर जाता कित्याक गोंय चोरूंक सोदता ते. सगळे गोंयकारां भितर एकवट जाय. हे आमी पसून तुमकां खंयी सपोर्ट करपाक तयार आहा. तो डिमांड आसा की मुख्यमंत्र्यान हे एक क्लियर कट स्टेटमेंट काडचो की डिफेन्साक आपूण जमीन दिना म्हणून. हे डिस्कस असेंब्लीन तांची मेजॉरिटी आहा, पूण गोंयच्या लोकांक दिसूनी कोण गोंय व्हरून घाटार विकपाक सोदता ते. म्हणून डिस्कशन जावन कितें तें जावन दी, लिपून करप ना. हे म्हणपा खातीर आनी तुमकां सपोर्ट करपा खातीर आमी हांगा आयल्यात. पळय तुमचे रिप्रेझेंटेशन पळय आयला म्हाजे कडेन, ते हांव फॉरवर्ड करतलो हायर ऑथॉरिटीज, एंड हायर ऑथॉरिटीज हेजे डिसिजन घेतले. डिसिजन इज दॅट आय कॅनॉट एश्युअर यू. हांव आयच्या हे फॉरवर्ड करतलो, हे तुमकां एश्युरन्स दिता. गोंयान पॅराग्लायडींग प्रशिक्षण दितना संबंधीत अधिकारिणी कडल्यान मान्यताय घेवप सक्तीचें आसा. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान हो आदेश आनीक 2 म्हयन्यांनी वाडयला. 4 फेब्रुवारी मेरेन हो आदेश लागू आसतलो. पॅराग्लायडींग ट्रेनरांक स्वताचो तशेंच प्रशिक्षण घेवप्यांचे नांव, पत्तो, वळख पुरावे दिवचे पडटले. खात्यान आदेश काडूनय पेडणे पालया पॅराग्लायडींग चल्ला म्हूण प्रुडंटान फाटल्या म्हयन्यान रिपोर्ट केल्लो. घेऊया एक विराम.